देवाचे विधी सोरिना वेता क्रुशार खायचो दोस म्हाका दितोल्या देवाचे विश्वास सोरुना वेता देवाशी हावेता तुजो तुज्वार मोजेता तूं विश्वासी Dobraci, doi makabataku. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगळा भावा भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपान सांत पावल तेसलोनिकांक अपुरबायेची चीट बरयता. तिमोथीन ताका सांगले तेसलोनिकांचो भावार्थ थीर घोट आनी देवाचो मोग पेल्याचो मोग मजबूत आसा म्हूण. त्या खातीर सांत पावल तांकां भेट दिवंक तयारी करता आनी चीट बरयता, सांगूंक तांकां तशेंच तुमचो भावार्थ घोट आनी तीर आसा तसोच मोग एकामेकाक आनी पेल्याक तो तुमी संवसाराक दियात. संवसाराचे देवाच्या मोगाचे पेल्याच्या मोगाची आनी विस्वासाचे नमुनी जायात, साक्षीदार जायात. आनी शुभ वर्तमानान आमकां चोत्रायेन जेजूच्या येण्याक जोडटेच्या दिसा जेजू सोडवंडार कसो येतलो ते येण्याक तयारी करून रावात म्हूण जेजू आमकां सांगता. नुस्तेंच चोत्रायेन रावप न्हू, पूण मनाची काळजाची तयारी जेजूक स्विकारूंक आमच्या जिवितान. आनी तेच भाशेन आमी सांत आगुस्तीन याची परब समारंभाव काल आमी ताच्या जिविता विशीं आयकलां. ताच्या आवयन मोनिकान दुकां घडोवन ताचे खातीर ताचें परिवर्तन जावच्याक, कॅथोलीक क्रिस्तांव जावच्याक तिणें आपलें जिवीत अर्पिलें. आनी आज सांत आगुस्तीन जेन्ना तो कन्वर्टर जाता, बावतिजम घेता, तेन्ना ताची सोयंबाचो भुरगो मरण पावता आनी आवय बी मरण पावता. आनी जेजूच्या गोठायेन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तो भीस्म साहेब जाता आनी देवाची बरी खबर परगटूंक राजी जाता आनी भावार्थाचेर पुस्तकां बरयता. आनी एक व्हडलें पुस्तक जावन आसा कन्फेशन्स. तर आमी आमच्या जिविताची सदांच्या जिविताची तयारी आसूं देवाच्या मोगाची साक्षीदार जावंक ह्या मिसान कृपा मागुया. फावते परी ह्या मिसान वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोद अपराध. ह्या पासत भागीवंत सुद्दां सांग वार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोवेस्पा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. बापा, तूं गणित जाणवाय, तूं एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान बरलेल्या भाग्यवंत आगुस्तिना वरी आमचे ओथमे तुका ताणयल्यात.
आमची काळजां तुका ओतरेकतात, कित्याक तुजीच जावंक तुवें आमकां रोचलें आनी तुका बोगल्या शिवाय आमच्या काळजांक तार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी भागोवंक धाड आमचेर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्यांची. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सोसनां. आमेन. भागियोन पावलून तेसलोनिकाराक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचो बावाट पोलेवन आमच्याच अडचणींनी आमी कोश दुखी मोदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोम्या सवें गोठ रावल्यात म्हणटोच आतां आमकां जीव भरलो. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगताव त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते परी देवाचे उपकार आटोवंक जायत. तुमचें तोंड पळोवंक आमकां मेळूं म्हूण आनी तुमच्या बावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान बरोवन दिवंक जावं म्हूण आमी रात दीस ताचे लागीं जोबोर परातून मागता. खूद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू आमी तुमचे सोरी पावोशें करूं. जसो आमी तुमचो मोग करताव तसो तुमचो मोग एकामेका थाय आनी सगल्या मनशां थाय सोम्यान सुबापणान वाडोवचो. सगल्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मोल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन तीर करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवानू चलात परतून, ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो रातचो एक फार सोरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले तोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचें तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो वावर सुफोल कोर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोकलोत. सर्वेस्पराक Soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात कित्याक तुमी रावनात ते गोडेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या गोऱ्याब्याचेर सत्या दिल्लो विस्वासी आनी शाणो चाकर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण भास्कोळ चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळो करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवूंक आनी पिवूंक लागत जाल्यार तो रावून आसलोल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलोल्या घोडेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मंगळ बाबा भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी आयकलां सांत पावल तेसलोनिकांक सांगता तुमचे भावार्थाचें जिवीत देवाचेर तीर विस्वास देवाचो मोग पेल्याचो मोग जे जिवीत तुमी जियेतात तशेंच सगळ्या संवसाराक ती बरी खबर पोरगोटूंक देवाचो मोग दिवंक तुमी नमुने जायात. आनी शुभ वर्तमानान आमकां शिडकावणी दिता. जेजू म्हणटा चोत्रायेन तुमचें जिवीत जियेयात. वॉचफुलनेस फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड सेवियर. चोत्रायेन रावप म्हणजे जेजूच्या येण्याक जेजूच्या जोडटीच्या दिसा येण्याक सोडवणार कसो. एके बोटीर गेल्ल्या गोवाच्या बायले सारको बोटीर गेल्ल्या गोवाची बायल प्रायेर वा समुद्राचे देगेर उबी रावन गोव केन्ना येतलो ती वाट पळयता. एका चोत्राचें जिवीत म्हणून बगोर ती आपले घरचें काम करून भुरग्यांची देखभाळ करून गोवाच्या येण्याक रावता तेका चोत्रायेन रावप म्हणटात. शिटूक आनी चोत्रायेन देव केन्ना येतलो तें आमकां खबर आसची ना. देवान आमकां बासायलां सासणीक जिवीत. देवान आमकां ठम बेसांवां बासायल्यान पूण ती केन्ना मेळटलीं आनी केन्ना देव येतलो ती आमकां दिवपाक ताची आमकां खबर ना. देखून जेजू म्हणटा तयार रावात. तयार रावात म्हणजे बेश्टे थंयसर उबो रावन सोडवणार केन्ना येतालो ती वाट पळोवप तेका तयारी म्हणिनात. पूण मनाची काळजाची तयारी सदांच्या जिवितान दिसूंक जाय. देवाचेर विस्वास देवाचेर भावार्थ आनी मोगाचें जिवीत सदांच्या जिवितान जिवन सोडवणाराची वाट पळोवंक जाय. अशें सांत आगुस्तिनान केलें आनी शेवटी सांत आगुस्तीन म्हणटा लॉंग हॅव आय नोन यू लव सो एन्शंट येट सो न्यू
आधुनीक पुर्विल्लो मोग तूं आनी इतलो आधुनीक तुजो मोग आनी तसोच तो नवो पुर्विल्लो आनी नवो मोग म्हाका अनुभवंक मेळ्ळो आतां म्हज्या तो कॉन्वर्ट जाल्या उपरांत ही ताची उतरां. ताच्या पयलीं देवाक सोद करता आसतना वायटाक सांपडटा 18 वर्सां ताची आवय दुकानी रोडोन ताचे खातीर मागणें केल्या उपरांत ताचें परिवर्तन जाता. सांत आंब्रोज ताका क्रिस्ताचो भक्त जावंक मार्गदर्शन करता आनी तो बावतिजम घेता. बावतिजम घेतल्या उपरांत फाटीं फुडें पळयना पाद्रीपणाची ओड ताका मेळटा आनी मागीर ताचें कार्य पळोवन ताका बिस्म साहेब करतात. मोठवाशी जिवीत जियेता आनी तो विद्वान मनीस शिकलेलो मनीस भावार्थाचेर पुस्तकां बरयता आनी एक मेन पुस्तक जावन आसलें कन्फेशन्स. सो मोगळो भाव भयणो, जेजून आमकां सासणीक जिवीत बासयलां, देवान आमकां भास दिल्या, तो आमच्या सदांच्या जिवितांत वावुरतलो आनी आसतलो शेवट पर्यंत. तो आमकां सांगात दितलो. पूण आमची खोशी आसूंक जाय देवाचो मोग स्विकारूंक आनी अनुभवूंक आनी एकामेकाक बोरवाशाच्या विस्वासान एकामेकाक पावूंक, देवाचो मोग दिवंक, स्वर्गींचें राज ह्या संवसारांत बांदूंक आमी वावरुया. पेटोनी वेल्यार गीत करुया C16. Dorme spora, ordona, somestani, bedoci. Dorme spora, ordona, somestani, bedoci. Dupato zormor, domdomit sota solga, exporiam cidana, isfora tujevoka, ormes fora, ordana, somestani, म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवाळ्या बापा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान, आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार, भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवन आनी हे परी जावन तो आमकां एकपणाची खुना आनी प्रिती मोगाची गांठ, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता
पवित्र 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 दळाचो सुरवेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय बाबा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करार भावार्थाचो गुड पोरगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटता तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवास धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागीवन तुजे बागीवन धर्म दोता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भक्त अगस्तीन हेच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुज्या मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार खाकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सुदांकाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप क्रिस्ताची कूड आनी रगत हांव सिंगता ती म्हजी जोडटी आनी कास्ताळ देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी
हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक सेलिंग वयतना गायन करुया D43 पेज 71. तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेचो शेजारी तशें आमी तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेचो शेजारी तशें आमी तुका मेनार मनशाक शिकोवन भुकेलोल्यांक जेवण ताणेलोल्यांक पिवण पिडेवंतांक इलाज जेवंतांक आदार दुखे जाल्यार बुजवण उदार काळजांत पावोवन तुका आमची गौरव तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेचो शेजारी तशें आमी तुका आमची गौरव जेजू सोडवणारा तकलेचो शेजारी तशें आमी तुका. सोमी म्हणटा क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू, तुमी सगळीं भाव भयण. प्रार्थुया. बापा, आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणान जिवंत जेजूक आमी घेतला, जाका आमी सेवला. ताची कूड संपूर्णतायेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सान फ्रांसीस शावियराक मागणें. सान फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे स्पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांता. आमेन. शेवटाक गायन करुया F6. Jesus ongi amkami joy. Deva dinwas, deva karga. Jesus ongi amkami joy. Jesus por morami. Sobre kode shipnot meta. Jesus Jesus ongi amkami joy.